तुमकां सगळ्यांक वुल्फाच्या नांवान गोंयच्या साहेबाची फेस्ताची तुमकां उणीत पोरबी आनी मागता हांव गोंयच्या साहेबान तुमकां सदांच सांबाळून दवरूंक आमच्या गोंयकारांक आपल्या गोपान सांबाळून दवरूंक मागता. तशेंच आतां नादिया 2 उतरां सांगतलें तुमकां. Wishing you all a very happy feast of Saint Francis Xavier, especially all the Goans, a very happy feast, all the Goans around the globe. I hope you all enjoy these 4 songs dedicated to Saint Francis Xavier. तर तुमी ही आमची धाकटुलीशी 4 गितां आयकोची म्हण तुमचे लागीं मागता. थँक्यू.
तारकाये बेगीन बेगीन मोळवावेली उतरुशी तारकाये बेगीन बेगीन मोळवावेली उतरुशी काळका तुली काढू कामका उजवाळा तू हाडू कामका आमची पातका उतरून हालतोड सासणीक जिणेत दाखोवंक बोलतो तारकाये बेगीन बेगीन मोळवावेली उतरुशी तारकाये बेगीन बेगीन मोळवावेली उतरुशी आम्हा सगळ्यांक करूंक मेकळी देंवचाराच्या फासांतली जिणेचें दार करूंक उगतें दिवूंक आमकां जिवीत नवें तारकाये बेगीन बेगीन मोळवावेली उतरुशी तारकाये बेगीन बेगीन मोळवावेली उतरुशी खऱ्या स्वताक खबर दिवूंक जिविताचो रस्तो दाखोवंक आमकां देवा ओळूंक वांटच्या ताची प्रिती कोळीत करच्या तारकाये बेगीन बेगीन मोळवावेली उतरुशी 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 तारका जेजू ये बेगीन तुझी वाट पळोवन आमी आसा तारका ये बेगीन बेगीन आमचो सगळ्यांचो तारूक तूं तुका सोदून तुजी भेट घेवंक आयज ये सांजे बागयोन फ्रांसीस शावेराचे परबे दिसा तुज्या पांयाशी हो इल्लोसो वेळ आमी सारता आमकां तुजें दर्शन दी Here we have come, O Lord, our Savior, as we await your coming to save us. This evening, on the feast day of Saint Francis Xavier, we run to you in the most blessed sacrament. As we adore you and worship you, and we spend this little time thanking you, praising you, worshipping you,
and bringing to your feet all our concerns, our fears, our plans, our prayers, our intercessions. तुझे मुखार दुनिया सगली आमची मागणी, आमची भिरांत, आमचे दुबाव, आमचे हुस्के, आमच्यो मांडण्यो हे सांजे तुझ्या पांयाशी आमी हाडटा. भोव करून आमच्या गोंयचें राज्य तुझ्या पांयाशी दुनिया हाडटा. सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या बळान आनी सक्तीन तुकाच एकाच देवाक परनिपाट नमस्कार करता. We worship you and adore you, Lord. सगळी आमी आमची मान बागोवन भोव पवित्र साक्रामेंतान आमचे पासत आजीर जाल्ल्या सोमयाक बोजुया. भोव पवित्र साक्रामेंतान आजीर जाल्ल्या जेजू, आर्गां तुका, दिनवास तुका, महिमा तुका. तुज्या गवळ्यांक वेळा वेळार आमचे पासत तूं पाठयताय. तुजे संदेशकार काळा काळार तूं आमकां धाडून दिताय. एकूच संदेश, तुज्या मोगाचो संदेश. हो संदेश सोडवणेचो संदेश. आनी आमचे पासत हो संदेश आनीक खोलायेन घेवन आयलो फ्रांसीस शावियर 16व्या शेंकड्यांत. (1552 वर्साक जरी तो सोपून गेलो, पण अमोर उगडास तुजे सोडवणेचो, तुज्या मोगाचो आमचे पासत दवरून गेलो. कित्याक ताणें आमकां आनीक एक नवे भाशेन जेजू दिलो. सेंट फ्रांसीस झेवियर, who passed away in 1552, on that night of 2nd and 3rd December, left us with your love. जायती बरेपणां दुनिया आमकां ताचे वरवीं फावो जाल्यान आयच्या दिसाक सगळे आमी गोंयकार, सगळ्या धर्माचे गोंयचो साहेब म्हूण ताका पाचारता. ताचे वरवीं तूं आमकां आमच्या राज्याक सुरक्षा दिता आनी दर एक गोंयकार स्वत मानता. वी बिलीव a traditional faith. Saint Francis Xavier, गोंयचो साहेब आमकां गोंयकारांक सगळ्या वायटा विघ्नांतले राखता. आमच्या गोंयच्या राज्याक सगळ्या वायटा विघ्नांतले राखता. आर्गां तुका दुनिया, महिमा तुका, दिनवास तुका. आमी नकळो आसतनाय जायती बरेपणां तुजी घेतल्यान ह्या भाग्यवंता वरवीं जाणें संवसाराक जेजू दिलो. आपणाचो गांव, आपणाचें घर, आपणाचो देश सोडून संवसाराक जेजू दिवंक आयलो. आमकां फावो जालो. देखून दुनिया तुका आर्गां, दिनवास, महिमा, तुजी स्तुती आमी गायता.
आनी सगळीं तुजी बरेपणां आमच्या मनान ह्या वेळार हाडून तुका दिनवासता. We praise you and thank you, Lord, as we bring to our mind all the goodness that you have given to us and brought to us, especially through the intercession of Saint Francis Xavier. तुजी बरेपणां कुशीनी आयटेल्या तुजो गुरीत मोग कसो म्हूण मेजतेल्या तुजी पदवी मोहिमा गोशी पळयतेल्या तुजे उपकार दुनिया कशे वाडयतेल्या सुर्गानी संसार ही तुझी रोवना चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोदया दाशुरातानी तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणा गायता तुजी मोहिमा तुजी बरेपणां कुशीनी आयटेल्या तुजो गुरीत मोग कसो म्हूण मेजतेल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या तुजे उपकार दुनिया कशे वाडयतेल्या तुजे उपकार दुनिया कशे वाडयतेल्या. जेजू सोमी, जेजू धोनी, जेजू आमचो तारूक, तोच आमचो राय. भोव पवित्र साक्रामेंतान ह्या वेळार तुजे मुखार आसा. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक सांगाताक घेवन तुजी नदर खोल ताचेर घाल. लूक ॲट हिम, get into him. Jesus in the most blessed sacrament. As Saint Francis Xavier intercedes for you right now at this moment, look at him. भाग्योन फ्रांसीस शावेर ह्या वेळार तुजे पासत विनंती करता. पळय जेजूक भोव पवित्र साक्रामेंतान शांततायेन ओगेपणान कांयच जाप काडिनासतना
जेजूचेर नदर दवर. सोबीत जेजू तो, ब्युटिफुल जीसस. होच तो जेजू भाग्योन फ्रांसीस शावियर आख्या संवसाराक दिवंक भायर सरलो. गिव जीसस टू द वर्ल्ड. संवसाराक जेजू दियात. आमची नदर ह्या वेळार ह्या भाग्यवंताच्या जिविताचेर इल्लीशी मारुया. होच सोबीत जेजू दिवंक ताची यात्रा कशी सुरू जाली, कितें ताणें केलें. जेजूचेर नदर मारतना सांत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत थोडक्यान आमच्या दोळ्या मुखार ह्या वेळार हाडुया. What does it profit a man if he gains the whole wide world but loses his precious soul? मनशा कसलो तुका आदाव, आख्खो संवसार जडीत आनी विबाडीत जाल्यार तुजो मोलादीक आत्मो. इंस्ती उतरां ज्या उतरांनी फ्रांसीस शावेराक एक नवी दिशा मेळ्ळी. An ambitious young man, intelligent, smart, all the facilities were available to him to go and get his ambition fulfilled. तरणाटो जो जायते आपल्या जिवितान हासील करूंक सोदतालो आनी तें सगळें हासील करून घेवंक ताचे लागीं हुशारकाय आसली. ताचे लागीं दुडवांचो आदार आसलो. ताचे लागीं सगल्यो सवलती आसल्यो. तरूय आसतना ह्या आख्ख्या संवसारांत ताणें विचून काडलो जेजूक. He made a choice. Jesus. And he made a choice to give this Jesus to the world. आपणाक मेळ्ळलो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक विचून काडली. जेजूक शिकयतना वो जेजू दुसऱ्यांक दितना सृश्टी लागीं एक. ताणें सृश्टीचो मोग केलो खरो, पूण हे सृश्टीन ताचोय मोग केलो. द एनवायरमेंट इटसेल्फ लव्ड हिम ऑन हीज मिशन. दर्यांतल्यान जायतो प्रवास केला. लारांचेर जायते पावटी तारून बडवलां. जिविताचो खतरो जायते पावटी सोंसला. Yes,
as he was on his missionary journey through the seas, he had seen those waves hitting him. He has gone through the storms. Perhaps at times he was afraid of death because death was right in front. पण ही सृष्टी ताच्या मिसावांत एक जाली. ही एक ल्हानशी घडणी ताच्या जिवितांतली आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरुया. आपले मिसांव फुडें व्हरतल्यांक जेजू साणिना. आपले बरेपण हे सृश्टीन सांबाळूंक सोदतल्यांक तो परो घालिना. Jesus doesn't leave asunder anyone who takes up his cross and walks. Let's learn this from this small incident in the life of Saint Francis Xavier. Saint Francis Xavier, a saint to whom the environment itself responded. हे सृष्टीन आपलो जबाब ताका दिलो. दर्यांतली कुल्ली खुरीस घेवन ताच्या मिसावांक एके भाशेन फुडें वादळ मोड उप्रासलेलें आसा. गोंयच्या सायबा, गोंयच्या पासत विनंती कर. Saint Francis Xavier, intercede for Goa. This is what we cry out today. आयज आमचो उलो तारखा आमच्या तुज्या पांयाशी हो वेळ सारता आसतना ह्या भाग्यवंताक फुडें घालून आमी तुजे लागीं मागता. आमचें गोंय सांबाळ, राख आमचें गोंय. टेक केअर ऑफ अस, प्रोटेक्ट अस, डिलिव्हर अस फ्रॉम ऑल इवल, डिलिव्हर अस फ्रॉम द मॉन्स्टर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिलिव्हर अस फ्रॉम द मॉन्स्टर्स of unsustainable development. आमकां वाटाय सायबा, आमकां राखून घे. बागून फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून तुजी मजत आमी मागता सायबा. आमच्या तारुखा पळय आमकां
तुझी नदर आमचेर घाल. आमची परिस्थिती थडक्यान आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. What has happened to Goa? What is the problem? Why are we crying? Why are we shouting? Why are we restless today? इस समय हजारों लोग गोवा में सड़कों और रेल की पटरियों पर दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं. एक बार फिर से डेवलपमेंट के नाम पर कटने वाला है. गोवा के मॉलम नेशनल पार्क में 70,000 पेड़ कटने वाले हैं. हमारा कटने वाला है, पेड़ कटने वाले हैं, एक ही बात है. बट दिस इज नॉट अ जोक एनीमोर. वी हैव ऑल बीन टू गोवा एंड वी लव द बीचेस एंड द फ्रेश एयर. बट माइंड यू माइट नॉट बी एबल टू से द सेम थिंग अबाउट गोवा आफ्टर सम टाइम. इस साल ड्यूरिंग द लॉकडाउन गोवा के इको सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स में सरकार ने 3 प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए ओवर अ वीडियो कॉन्फ्रेंस. और अब अथॉरिटीज आर गोइंग अहेड विद दीज प्रोजेक्ट्स. दीज प्रोजेक्ट्स आर 4 laning of the existing National Highway 4A, laying a 400 kilovolt transmission line, and double tracking an existing railway line. ये तीनों प्रोजेक्ट्स गोवा के मॉलम नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलने वाले हैं, जिसके लिए करीब 250 हेक्टेयर एरिया में 70,000 पेड़ काटे जाएंगे. लास्ट ईयर जो अमेज़न के जंगलों में तबाही मच रही थी, इस डिस्ट्रक्शन को आप उससे कंपेयर कर सकते हैं. मतलब आज 10 साल के बच्चे तक को क्लाइमेट चेंज के बारे में पता है, बट अथॉरिटीज को समझ ही नहीं आ रही है. एक तरफ वी आर प्रॉमिसिंग द वर्ल्ड दैट इंडिया इज शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी, और दूसरी तरफ ये सब प्रोजेक्ट्स वेस्टर्न घाट्स के प्रोटेक्टेड एरियाज का हिस्सा हैं दैट आर कटिंग थ्रू टाइगर हैबिटेट्स एज वेल एज दैट ऑफ सेवरल अदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज. 722 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 128 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, 235 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 219 बटरफ्लाई स्पीशीज, 70 मैमल स्पीशीज among other flora and fauna. Western Ghats is one of the 8 biodiversity hotspots of the world and part of the UNESCO World Heritage Site. और इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज की तबाही हो रही है क्यों? क्योंकि सेंटर ने कर्नाटका के मेजर पावर कंपनीज के साथ MOU साइन करी है टू प्रोवाइड देम कोल. ये पावर हाउसेज इन टोटल करीब 14 करोड़ टन कोयला हर साल कंज्यूम करने वाले हैं. गोवा का मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट एक साल में करीब 5 करोड़ टन से ज्यादा कोल हैंडल नहीं कर सकता, तो बाकी का कोल रोड और रेल से पहुंचाने का प्लान है, जिसके लिए गोवा कर्नाटक हाईवे को चौड़ा करना है और रेलवे ट्रैक की डबलिंग करनी है. अब इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े बड़े सालों पुराने पेड़ गिराने पड़ेंगे, पेड़ जो बरसों से हमारा कार्बन एमिशन एब्जॉर्ब करते आ रहे हैं. बट नॉट जस्ट दैट, it will end up disrupting plant-animal interactions like seed dispersal and pollination. These projects will be essentially dividing the Maulam National Park and Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary into 4 parts, which disconnects the rich wildlife. और इन barriers से wild animal mortality rate बढ़ेगा. पेड़ों पर रहने वाले mammals, reptiles, fish and amphibians इन barriers से their movement will be hindered. साथ में जो पहाड़ काटे जाएंगे, their eroded soil will deposit in the rivers and streams. All of this is going to reduce the stability of the ecosystem and decrease the resilience of the forest, which is also required to deal with the effects of climate change. इसकी वजह से बहुत जल्द गोवा कैन विटनेस हीट वेव्स. पिछले 120 सालों में टेम्परेचर इन गोवा हैज रिजन बाय 1 डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अगले 10 साल में ही इट कुड राइज बाय 2 डिग्रीज मोर. ऊपर से जो फॉरेस्ट गोवा में बर्बाद किए जाएंगे, उसके नुकसान की भरपाई के लिए गोवा गवर्नमेंट ने कर्नाटका गवर्नमेंट से लैंड की रिक्वेस्ट करी है टू प्लांट ट्रीज देयर इन कर्नाटका, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता. और तो और द कॉर्पोरेट्स जिनको कोल पहुंचाने के लिए ये सब हो रहा है, दे आर इवन रिफ्यूजिंग टू पे अ ग्रीन सेस टू द गोवा गवर्नमेंट, आर्ग्यूइंग दैट देयर इज नो पॉल्यूशन कॉज्ड ड्यूरिंग कोल हैंडलिंग as they take all the precautions while transporting the coal. Till now, 149 scientists, academicians, conservationists have written to Prakash Javadekar. Thousands of concerned citizens have signed petitions. लंदन से भी some people started to protest against these clearances. जिसको गोवा के सीएम ने बोला कि एंटी कोल प्रोटेस्ट गोवा के बाहर के लोग कर रहे हैं जो 2022 के इलेक्शन में इस सरकार को हराना चाहते हैं. सर जी, इस समय तो हजारों की तादाद में आपके स्टेट के लोग सड़कों और रेलवे लाइंस पर रात दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आपको यूके के प्रोटेस्ट सुनाई दिए तो इन्हें भी सुन लीजिए प्लीज. बेसिकली सरकार इन तीनों प्रोजेक्ट्स को इंडिविजुअली शो कर रही है और सबके अलग अलग क्लियरेंसेस लिए गए हैं, जबकि all 3 projects are situated within the same protected area. There has to be a rigorous cumulative impact assessment of these projects. If these projects are cleared, they will have severe repercussions on wildlife and on the livelihoods and ecological security of the people of Goa. 2011 की माधव गडगिल कमेटी ने अपनी इलैबोरेट रिपोर्ट में इस एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित करते हुए साफ-साफ कहा था that if we don't restrict damaging activities in these areas, तो अंजाम बहुत बुरे होंगे. Something that we've already started to witness with the flash floods and landslides in Kerala and Karnataka over the last few years. मतलब मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़कर ये सब समझ पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ, तो I wonder what our नेताज, our Ministry of Environment, Forest and Climate Change are up to. गोवा के बीचेस और ग्रीनरी के मजे लेने तो हम सब जाते हैं, but now is the time to stand up for it. Till now, more than 90,000 people have signed the petition. Go and show your support and share this video with as many people as possible.
आसरोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्या सावली आसरोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्या सावली तूच म्हजो बोरवासो तुजेरूच पात येता दुस्मान वेदो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका तारुका आसरोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्या सावली आसरोदी देवा लिपोय आमकां घालून तुज्या पाकट्या सावली गोंय म्हजें कुरपेचें गोंय म्हजें सैमीक धेण्यांनी भरलेलें गोंय म्हजें देवाचें गोंय म्हजें 10 लाख गोंयकारांचें गोंय म्हजें कुरपेचें ल्हान तरूय सैमाच्या वस्तूंनी भरलेलें हें गोंय देवा तुजें हें गोंय देवा तुजें This Goa is yours, my Lord. And that is why we cry before you. आयज तुजे मुखार आमी रडटा उलो मारता विनंती करता राख आमकां सांबाळ आमकां वाटाय आमकां ह्या दुर्दैवांतले आमचे काळजाचे मागणे ह्या वेळार दुनियांक सोडून दी Let your hearts raise the prayer before the Lord in the most blessed sacrament. He is truly present over here. खरीपणी हो जेसू ह्या वेळार आजीर आसा तोच जेसू जो बागेवन फ्रांसीस शावेर गोंयचो साहेब आमकां सगल्यांक दिवंक आयलो उबार तुजे मागणे काळजाचे खोलायेंतल्यान माग ताचे लागीं दुनिया तुजे वेंगेंत आमकां दवर सांबाळ आमकां राख आमकां Let each of us raise our hearts sincerely, truly, with faith in our heart. सगळीं आमी देवाचीं भुरगीं खंयच्याय धर्माचीं जावं गोंयकार आमी दुनिया मागता तुजे लागीं राख आमचें गोंय वायटांतली आमकां निवार जें उदरगतीचें भूत आमच्या राजकी फुडाऱ्यांचेर बसलेलें आसा तें धांवडावन घाल मारून उडय नाश कर तांचो वाटाय आमकां राख आमकां सांबाळ आमकां What does it profit a man if he gains the whole wide world but loses his precious soul? मनशा कसलो तुका आदाव सगलो संसार जोडून घेयत आनी विबाडीत जाल्यार तुजो मोलादीक आत्मो आमच्या गोंयचो आत्मो ह्या राना वनांनी आसा
आमच्या गोंयचो आत्मो ह्या सृश्टीच्या भांडारांनी आसा. कसलो आदाव गोंयकारा, ही सगळी उदरगत मेळून घेतली आनी विबाडलो जाल्यार हो गोंयचो खरो आत्मो. द नॅचरल ब्युटी, what does it profit Goa if we gain this wild development and lose our precious soul of natural beauty? ह्या वेळार आमचे मागणे आमी देवाक उबारुया. तुज्या मनान जें येता तें ताका उबार. प्रे फॉर युअर गोवा, प्रे फॉर गोवन्स. गोंयकारां पासत माग. काळजाचे खोलायेंतल्यान ह्या वेळार तुजे मागणे सगळ्यां पासत भोव पवित्र संस्कारा मुखार उबार. गोंय आमचें कुर्बेचें सायबा, रोसरोशीत देण्यांनी तुवें आमकां भरल्यान. झाडां पेडां, सुकणीं सावजां, दर्या नदी, सगल्यो वस्तू तुवें आमकां दिल्यात. ह्या सोबीत वातावरणांत तुवें आमकां जल्मा काडल्यान. आमी उदार मोनाची आनी उदार काळजाची जावंक हें वातावरण आमकां सायबा आदार दिता. पूण काल बोलोंतलो वेळ वेता तसो संवसाराक आमी नदर मारता. दुसऱ्या जाग्यांचेर कितें जाता तें आमी पळयता. फोटकिरी गोवायकी, लुटमारी, एकामेकाक विंगास घेवप, एकामेकाचो फायदो काडप, एकामेकाचेर बलात्कार करप, दुसऱ्यांक जिवेशी मारप, दुसऱ्यांचो आदाव घेवन वयर सरप, पयशांचे आमी गुलाम जावप, आमचे लागीं आसा ते विक्रेक धरून ओदीक पयशे करप, ही चाल आमी पळयता. आमचे थोडे भाव, थोड्यो आमची भावा भयणां ह्या गुलामाची शिकार जाल्यात, सांपडल्यात. गुलाम कशीं ती जाल्यात. जिवीत आपले मौजेन सारूंक ती सोदतात. जिवीत आपले एके भाशेन आपल्याच विसरून मौजा मारून आपले जिवीत नरकांत घालूंक फुडें सरतात. फुडारी आमी विचून काडले, बरें म्हणून तांकां आमी आमचें मत दिलें. आमची उदारगत करतले म्हूण आमी समजले. आमकां सायबा बऱ्या मोनाचे मनीस गावले, खुशाल आमी जाले. आज आमी रडटा, आज आमी दुखेस्त जाल्या, आज आमी प्रश्नांक सांपडल्या, आज आमी आमचेच भितर विचार करता. आज आमी उस्क्या कोंतीनी जियेता. खंय आसा म्हजें माणकुलें गोंय? खंय आसात तीं झाडां पेडां? खंय आसात आमचीं दोंगरां? खंय आसात आमचीं सगलीं फुलां जीं नेटयताली आमचे बागयो? खंय आसात आमची नद्यो? आमचें वातावरण दिसान दीस उदीक सायबा फिसकुटून वेता. आनी हाका जबाबदारी कोण गाय? हो विचार आमच्या मनांत येता तेन्ना न्हयच आमचे फुडारी, पूण आमी जबाबदारी. आमची मनां उजवाडावंक जायतीं मनशां प्रयत्न करतात. आमकां जागोवंक जायतीं जाणां भायर सोदतात.
आमची शेळेमोळाय पयस करूंक जायते जाणां आपले विचार मांडून आमची मनां उजवाडावंक ते वावुरतात. आसात आमी जागी जाल्यार सायबा आमकां कृपा दी. ह्या वेळार तुजे लागीं आमी मागता, आमची मनां उजवाडाय. आमच्या आमदारांक, आमच्या फुडाकार घेतलेल्या सगल्या आमच्या विचून काडलेल्या प्रतिनिधींक सायबा तांचें मन उजवाडाय म्हूण आमी मागतना आमची मनां सायबा घोट कर. विचार आमकां दर एका मनशाक, दर एके पिळगेक आमी कितें दवरता तो आमकां विचार करतना आमी कितें दिता तें सायबा आमकां विचार करूंक कृपा दी. आमी कशें हे संवसारांत हे आमचें माणकुलें गोंय सांबाळटले, कशें आमी प्रयत्न करतले, कशें आमी ताचे पासून झुजतले, कशें आमी ह्या आमच्या दोतोरेक सांबाळून दवरतले, कशें आमी दुसऱ्यांक बरें वातावरण दितले, हाचो आमकां उगडास कर सायबा. आज तुजे लागीं विनवती करून मागता, जशें सान फ्रांसीस शावेरान आपलें चिंतूंक ना, व्हडले कुडयेचोय जावन एक खालती चालतो मनीस कसो तो जियेलो. एका देशांत आयलो जंय जायते तरेचे भाशो उलयताले. एका देशांत तो आयलो जंय जायते वेगळे भाशेचेच न्हय पूण वेगळे वेगळे जिणें जियेतले मनीस आसले. तांची संस्कृताय वेगळीच आसली. असल्या मनशांक ताणें आपणायले. असल्या मनशांची उदारगत तो करूंक वावुरता आसतना श्रिस्तीक आनी सगल्या देवान दिल्ल्या देण्याचो मान करूंक ताणें शिकयलो. आमच्या जिवितांत सायबा हें करूंक आमकां कृपा दी. आमी उदीक आनी उदीक बोडवून जावं, उदीक आनी उदीक जागृत जावं, उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत बरें आसा तें आमी चिंतूं. उदीक आनी उदीक आमी सायबा आमच्या बरोवपांनी, आमच्या विचारांनी, आमच्या प्रश्नांनी आमी दुसऱ्यांक प्रश्न मांडून दवरूंक, तांकां विचार करूंक जेन्ना पाड जाता तेन्ना, जेन्ना ते दुस्फोट करतात तेन्ना, जेन्ना ते आमचें वातावरण बिगडून उडयतात तेन्ना, जेन्ना ते आमचे सगल्यो वस्तू सायबा दिल्यात त्यो आडगां करून दुसऱ्यांक विकूंक सोदतात तेन्ना, जेन्ना तुवें आमकां दिल्ली सृश्टी ते सांबाळचे बदलेक सायबा फोट्यो मारून फुडें वेता तेन्ना आमकां तुजे कृपेन बोल. उदीक बोडवून जावं, उदीक आमी आमचें मन जागृतायेन दवरूं, उदीक सायबा उक्तेपणान जियों. भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी फुडें वचूं. जशें ताणें सायबा आपल्या कुरपेन, आपल्या बोळान आनी सगल्या आपल्या मागण्यांत आजपुत्यान आमकां राखली, तशें आमी सायबा हें आमचें गोंय राखूं. आमकां कृपा दी. धीर म्हाका तुजेर विश्वास, जोरी चलता काळुकान, निर्मी नाका गोंयचो विद्वास, आयल्यार आमचेर आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्या सावळी. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्या सावळी. अदानी, जिंदाल, वेदांता उद्योगपती ते वेपार धंदो करता आपल्या बरेपणा पासत आनी आपले उदरगती पासत. सायबा आमी कांय म्हणना, कित्याक तांकां तांचो धंदो करूंक जोडूंक हक्क आसा. तांकां आमी वायट मागोना दुनिया. पूण आयज तुज्या पांयाशी रावून इतलेंच म्हणूंक सोदता, जरूय तर आमचो फायदो काडून, आमचे सृश्टीचो फायदो काडून आमकां लुकसाण करून ते आपणाकूच फायदो जोडूंक सोदतात जाल्यार वडय तांकां खाला.
Throw them down, Lord. Destroy them. And let them never rise again. We bring them to your feet, Lord. Adani, Jindal, Vedanta. We bring them to your feet, Lord. Look at them. पळे तांकां. जरी तर आमचें निसंटन करूंक ते भायर सरल्यात जाल्यार तांचें निसंटन जावं दी. तांकां आमी वायट मागोना दुनिया. तांचो फायदो तांकां मेळूं. पूण जरी तर आमचें रगत वारून आमची सृश्टी काबार करून जरी ते फायदो मेळोवंक सोदतात जाल्यार तांकां तांच्या दिमयाचेर हाड. जरी तर मनशाची अस्मिताय गोंयकारांची अस्मिताय पाड घालून ते आपलो फायदो करूंक सोदतात जाल्यार तांचें लुकसाण केन्नाच बरो ना तसलें जावं दी. पळय तांकां. लूक एट देम, लॉर्ड. स्टॉप देम. आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर निलेश काब्राल हांकां दोनया किरीत भाशेन तुज्या पांयाशी ह्या वेळार दवरता हांव. पोरजेच्या बरेपणा पासत जरी तर ते आपलें मन बदलूंक तयार ना जाल्यार तांकांच बदल. काडून उडय तांकां. गरज ना आमकां तांची. एका खऱ्या गोंयकाराचो आवाज दुनिया तुज्या पांयाशी हांव उबारतां. आमचो चीफ मिनिस्टर, आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर जरी तर आपलें मन बदलून लोकांचें आयकूंक तयार ना आनी कोणाच्या जरी तर दबावाक पडून हे निर्णय घेयत आसात, लोकांची पर्वा करिनात जाल्यार वडय तांकां सकल. जमनीर पडून दिते. केन्नाच परतून उबे रावंक जायना ते भाशेन मागता दुनिया तुजे लागीं. तांचें वायट न्हय पूण आमचें बरेपण. ज्या बरेपणाक आमकां गोंयकारांक आमचो हक्क आसा. We have the right to our goodness, Lord, and to guard our goodness if it is required that our leaders who are not listening to us today should be thrown down. Throw them down, Lord, so down that they cannot rise up again. And all our ministers and cabinet who are silent and dumb, ignorant, either change their mind, make them knowledgeable, make them strong enough to stand up for their people, or throw them down forever. तांचे नाव आनी निशान मिटावन उडय. केन्नाच परतून कोणूच तांचो उगडास करचो ना ते भाशेन आपणाक दिल्ली जबाबदारी दुनिया जरी तर ते मानून घेवंक नको. लोकांचो आवाज इतलोय येता आसतना ते भेरे जाल्यात, कुड्डे जाल्यात. लोक जो रस्त्यार आयिल्लो तो पळोवन आजून तांकां दिसना. फकत दुडू, गिरेस्काय आनी आपणाची सेक्युरिटी दिसती पडटा जाल्यार दुनिया तूं तांची सेक्युरिटी मोडून तोडून उडय म्हूण दर एक गोंयकार तुजे लागीं मागता. लिसन टू अस, लॉर्ड. गार्ड अस, सेव अस. आमकां जण एकल्याक राख आनी सांबाळ. हें आमचें गोंय, माणकुलें गोंय. आनी दर एका गोंयकाराक तशेंच सगलीं जी दुसऱ्याय गांवची, दुसऱ्या राज्यांतली आमच्या गोंयान वस्ती करून आसात, बिराड करून आसात, गोंयांक आपलें घर करून आसात, तांकांय सगल्यांक दुनिया तुज्या वेंगेन सांबाळ. राख आमकां, सांबाळ आमकां. तुजे वेंगेन आमकां दवर. दुनिया पळय आमकां, पाव आमकां. दुनिया तुझे वेंगेन आमकां पळय. दुनिया तुज्या रोगतान आमकां भिगोय. दुनिया तुझे वेंगेन आमकां पळय.
दोनिया तुझ्या रोगतान आमकां बेगूय राग आमकां तूं ह्या वेळार काळोख उप्रासल्या संवसारांत दी आमकां तुजो आदार वायट वेळ करूंक काबार राग आमकां तूं ह्या वेळार काळोख उप्रासला आमच्या देसार दी आमकां तुजो आदार वायट वेळ करूंक काबार दोनिया तुझे वेगेन आमकां लिपोय दोनिया तुझ्या रोगतान आमकां बेगूय दोनिया तुझे वेगेन आमकां लिपोय दोनिया तुझ्या रोगतान आमकां बेगूय दोनिया तुझे वेगेन आमकां लिपोय दोनिया तुझ्या रोगतान आमकां बेगूय दोनिया तुझे वेगेन आमकां लिपोय दोनिया तुझ्या रोगतान आमकां बेगूय दोंगर कापून आल्यार हालो पर्वत कोसळून पडल्यार बडो तुजी प्रिती तुजो करार तोखतात बापा काळा काळार आवय विसरोत दुदा बाळार पर्वत घालीत कुसऱ्या फळार पूण तूं बापा म्हाका सोडनाय कधीच केन्नाच विसरचो नाय बापा 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 म्हज्या शांती म्हाका काळजांत तुज्या 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 वो आशीर्वाद जेजूचो आमचेर झोण एकल्याचेर आमच्या आख्या गोंयच्या राज्याचेर आमच्या मंत्र्यांचेर आमच्या वडिलांचेर सगळ्या एक्टिविस्टांचेर आमी मागून घेवया दिमी घाल ताचे मुखार तुझे हात उक्ते दवर बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन गोंयच्या साहेबाचे मजतीन आमकां राख सांबाळ आमकां ह्या वायटांतले निवार म्हूण खतखत्यान विस्वासान भावार्थान माग
गोंय म्हजें भांगराचें नोकेत्र माणकुलें गोंय म्हजें शेतां भाटां दोंगरा गोपातलें गोंय म्हजें दर्याच्या देगेर निटोयल्लें गोंय म्हजें देवाचें देणें गोंय म्हजें भांगराचें गोंय म्हजें शेतां भाटां दोंगरा गोपातलें गोंय म्हजें दर्या देगेर निटोयल्लें गोंय म्हजें देवाचें देणें राख सायबा गोंय म्हजें गोंयकाराचें राख सायबा गोंय म्हजें गोंयकाराचें